नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे सगळ्यांक मुखाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आयच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय चमकेल खबरो कॅश फॉर जॉब प्रकरणा उपरांत आता कॅश फॉर प्लॉट हाऊसिंग बोर्डात प्लॉट दिवपाच्या आयज दाखोवन मडगांवच्या चलयेची केली फसवणूक खर कारवायेचें मुख्यमंत्र्यांचें आश्वासन महाराष्ट्रात विधानसभा वेंचणुके खातीर मतदान सुरू 288 मतदारसंघात 4136 उमेदवार आसात रिंगणात 9 कोटीं परस चड मतदार करतले मतदान सकाळी 11 मेरेन 18.14% जालें मतदान मिनाच्या येरादारीच्या मुद्द्यावयल्यान पिळगांव सारमानस वाठारांतले लोक परत आक्रमक रस्त्याचेर खोप आनी लाकडी वय घालून शेतकारांनी आडायलो रस्तो कॅश फॉर जॉब स्किमात माशेलांतल्या अनिकेत कानोळकाराक मारदोळ पुलिशेन केली अटक अनिकेत मंत्री गोविंद गावडेचो आदलो कर्मचारी गोंयांत तशेंच हेर राज्यांत गुन्यांवांनी आस्पाव आशिल्लो अट्टल गुन्हेगार सुलेमान सिद्दीकीक केली पुलिशेन अटक गुन्यांव करपाक 35 बायलांची घेतिल्ली मसत आणि कुडचड्यार आर्थीक फटवणुकीचो धक्कादायक प्रकार उक्ताडार बँकेच्या बायल कर्मचाऱ्यांक ज्येष्ठ नागरिकांक घाली तोपी आता खबरो विस्तारान महाराष्ट्रात विधानसभा वेंचणुके खातीर मतदान सुरू जाला 288 मतदारसंघात 4136 उमेदवार रिंगणात आसात 1,04,27 मतदार केंद्रांनी 9 कोटीं परस चड मतदार मतदान करतले सकाळी 11 मेरेन 18.14% मतदान जालां हे वेंचणुकेची शेनवारा 23 नोव्हेंबराक मतमेजणी जातली गोंय महाराष्ट्र कर्नाटक हैदराबाद आणि दिल्लीत वेगवेगळ्या गुन्यांवांनी आस्पाव आशिल्लो अट्टल गुन्हेगार सुलेमान सिद्दीकीक गोंय पुलिशेच्या गुन्यांव फाट्यान हुबळी सावन अटक केली गोंयांत सुलेमाना आड 7 केशी नोंद आसात बायलांची फटवणूक आणि बेकायदेशीरपणान मालमत्ता हात आसपाच्या प्रकरणांनी सुलेमानाचो आस्पाव आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला गोंयांत जायत्या गुन्यांवांनी सुलेमान सिद्दीकीचो हात आशिल्लो ताका लागून गोंय पुलिशेक तो जाय आशिल्लो सुलेमान हुबळी आशिल्ल्याची म्हायती गोंय पुलिशेच्या हातीक लागिल्ली ते प्रमाण गोंय पुलिशेच्या गुन्यांव फाट्यान सुलेमानाक अटक करपा खातीर ऑपरेशन डेअर डेव्हिल राबयले ह्या ऑपरेशना खाला गुन्यांव फाट्यान सापळो रचून ताका अटक करून गोंया हाडलो गोंया हाडटकीर पुलिशेन ताची खोलायेन चवकशी केली हे चवकशे वेळार पुलिशेक धक्को दिवपी म्हायती मेळ्ळी गुन्यांव फाट्याचो SP राहुल गुप्तान दिल्ले म्हायती प्रमाण सुलेमानान आतामेरेन केल्ल्या गुन्यांवांनी ताका खंय 35 बायलांनी मजत केल्या देशभर जायते कडेन ताचे आड गंभीर गुन्यांवांची नोंद आशिल्ल्याचे चौकशेत उक्ताडार आयला सुलेमान सिद्दीकी इसको हमने 12 नवंबर को अरेस्ट किया है 12 नवंबर को हमने इसको अरेस्ट किया था हुबली से हमने इसको अरेस्ट किया था और इसका जो है रहने वाला ये गोवा का ही है इसका यहाँ पे एड्रेस मापसा का है एक फ्लैट नंबर 1 4th फ्लोर मापसा और 4th फ्लोर एल कैपिटल सेंटर मापसा है उसके अलावा इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में रेवलेशन हुआ है तो मैं आपको जस्ट ब्रीफ फैक्ट बताता हूँ पहले इसके बारे में कि इसका जिससे कि आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा क्रिमिनल है और मतलब कितना सिग्निफिकेंट गोवा पुलिस के लिए ये कैच है तो इसके खिलाफ टोटल 15 केसेस अभी तक समझ में आए हैं अभी तक जितना हमको रिकॉर्ड्स हम अलग अलग जगह से कॉन्टैक्ट करें दिल्ली से हैदराबाद से पुणे से तो ये 15 केसेस का अभी तक हमको पता चला है 7 केसेस गोवा के हैं 1 केस दिल्ली का है 3 केस पुणे के हैं और 4 केस हैदराबाद के हैं और सारे केसेस अलग अलग रेंज के हैं इट्स नॉट जस्ट कि प्रॉपर्टी डीलर है उसके अलावा आर्म्स एक्ट के केसेस हैं मर्डर के केसेस हैं असॉल्ट के केसेस हैं चेक बाउंसिंग के केसेस हैं चीटिंग के केसेस हैं कई सारे तो ये मल्टीपल केसेस में इन्वॉल्व रहा है गोवा के 3 केसेस में ये वांटेड था उसके अलावा 2 केसेस में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड था
और जो हमने पता लगाया तो दिल्ली का जो एक केस है इसके खिलाफ, उसमें भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो। और ये मल्टीपल टाइम्स पे चारों जगह पे, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, गोवा, इन सब जगह पे जेल में रह चुका है। गोवा में 8 महीने जेल में रहा है 19-20 में, दिल्ली में रहा है 18 दिन जेल में, पुणे में रहा है 3 महीने, हैदराबाद में रहा है 2 महीने। तो ये इस लेवल का है कि 15 केसेस हैं और 4 जगह जेल, यारावाड़ा जेल, कोलवाले जेल, तिहाड़ जेल और हैदराबाद का जेल, 4 जगह मतलब जो काफ़ी प्रोमिनेंट जेल्स हैं वहाँ पे इसने अपने काफ़ी टाइम इसने जाने के बाद भी अपने आप को सुधारा नहीं। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात माशेलांतल्या अनिकेत कानोळकाराक म्हार्दोळ पुलिशेन अटक केल्या। महत्वाची गजाल म्हळ्यार अनिकेत हो मंत्री गोविंद गावडेचो आदलो कर्मचारी आशिल्ल्याचें कळटा। कोर्टान अनिकेताक 13 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात मंगळारा अटक केल्ल्या अनिकेताचे दीपश्री सावंत गांवस हिचे कडेन कनेक्शन आशिल्ल्याचे आयकुपाक येता। तशेंच अनिकेत हो मंत्री गोविंद गावडे हांचो आदलो कर्मचारी आशिल्ल्याचे कळटा। अनिकेताचे अटके विशीं गोमंतक टीव्हीन मंत्री गोविंद गावडेची प्रतिक्रिया जाणून घेवपाचो यत्न केलो, मात गोविंदान उलोवपाक स्पष्ट न्हयकार दिलो। फोंड्या कॅश फॉर जॉब प्रकरण सबंद गोंयांत मोठ्या प्रमाणात चालू आसा आनी हेजी नोंद सद्या चडशे फोंड्यात आसा। आनी ह्या संदर्भांत काल म्हाड्डोळ पुलिसांनी जो दिपाश्री गांव हिच्या स्टेटमेंटा खाली अनिकेत कांदोळकर हेका अटक केल्ली आनी आज ताका हांगा रिमांडा खातीर हाडलेलो आसलो फोंडा न्यायालयान। तेन्ना ताका फोंडा न्यायालयान ताका 13 दिसाचो जेसी न्यायालयीन कोठडी मारलेली आसा। कॅश फॉर जॉब प्रकरण हे सद्याक जोड धरूंक लागला आनी हांगा खुबशी आनीय प्रकरणां नोंद जावपाची शक्यताय अशी वर्तवली जाता। दुसरी म्हळ्यार हो जो हांगा कॅश फॉर जॉब प्रकरणां अटक केलो अनिकेत कांदोळकर हो आमचो मंत्री गोविंद गावडे ह्याच्या ऑफिसान हेजी खूब पयलीं कामां आशिल्लो अशें म्हणून सांगलेलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर पुणेच्यान एकनाथ खेडे। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। मंत्री गोविंद गावडेच्या आदल्या स्टाफाक कॅश फॉर जॉब प्रकरणात अटक जाल्ल्यान काँग्रेसीच्या एका वक्तव्याची नव्यान चर्चा सुरू जाल्या। काँग्रेसीच्या सुनील कौटणकरान हे वक्तव्य केल्ले। अटक जाल्लो मंत्री गावडेचो आदलो स्टाफ आणि कौटणकरान केल्ले वक्तव्याची नेमकी लिंक कितें चर्चा चल्ल्या पळय हो स्पेशल रिपोर्ट। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात म्हाड्डोळ पुलिशेन सोमारा राती माशेलांतल्या अनिकेत कांदोळकाराक अटक केली। अनिकेत कांदोळकार हो विद्यमान मंत्री गोविंद गावडेचो आदलो स्टाफ। अनिकेताचे अटकेन गोंयभर आरत्यो परत्यो चर्चा सुरू जाल्यो। सगळ्यात चड चर्चा सुरू आसा ती खुद्द प्रियोळान। ह्याच अनिकेताचो खंय बॅकडेटेड राजिनामो घेतिल्लो हो प्रियोळात चर्चेत आशिल्लो मुद्दो काँग्रेसीच्या सुनील कौठणकरान 13 नोव्हेंबराक घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत काडिल्लो। सद्याक गोंयान जे कितें चल्लां ते पळयत जाल्यार लोकांचेर गोविंदा गोविंदा म्हणपाची पाळी आयल्या म्हणून सुनील कौठणकार परतून उलयलो। कॅबिनेट मिनिस्टर ताजे फोटो आहा तुमचे सगळे आले, सगळ्यांक खबर आहा तुमचे मेंबर म्हणून। तो आमचा आमचे मेंबर एक म्हयनो पयलीं सोडून गेले म्हणून और कितें रिजायन जालें वॉटेवर। आतां 4-5 लाख तुमी जी मेंबरशीप केल्या बीजेपीन म्हणून सांगता तातूंत ते मेंबर आसा काय ना हाजेर क्लॅरिटी दिया। आनी तो एकटेच न्हय, तो विकी मांद्रेकार म्हणून वास्कोचो धरला तोय तुमचो कार्यकर्ता, आनी कोण कुर्तोरीचे आहा, आनी कोण नुवेचे आसा, खूब जाण आहा। आनी कानार पडला मिनिस्टरचो एक पर्सनल स्टाफ आसा ताजे आमी बॅक डेटेड रेजिग्नेशन घेतला, ताजें नांव आहा भितर। ही आज परिस्थिती निर्माण जाल्या। आमी फाटल्या विकान जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली 13 तारखेक त्या दिसा सांगलेलें की हे जे कॅश फॉर जॉब स्कॅम जे गोंयांत चल्ला आनी हे कॅश फॉर जॉब स्कॅमान जे कितलेशेच बीजेपीचे पदाधिकारी सांपडल्या, त्याच बरोबर हे कॅश फॉर जॉब जे स्कॅम आसा ते मंत्र्यांच्या आणि राजकीय जे रुलिंग पार्टीचे लिडर्स आसा जे आशिर्वादा शिवाय हे जावंच शकना म्हणून त्याच दिसा हांवें आनी एक गजाल सांगलेली की एका मिनिस्टराचो PA और ताजो पर्सनल स्टाफ हे स्कॅमान इनवॉल्ड आसा आनी परत जे बीजेपीन प्रयत्न चलयला की आपले हात धुवन घेवपाचे हे सगळे प्रकरणांच्यान ताजे फाटभुंयेचेर ते स्टाफाचो बॅक डेटेड रेजिग्नेशन घेतला म्हणून तुमी चॅक करा। 13 तारखेक हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली हे म्हयन्याच्या, त्या दिसा हांवें त्याच दिसा सांगलेलें एक मिनिस्टरचे स्टाफाचें नांव येता आनी ताजे बॅक डेटेड रेजिग्नेशन घेतला म्हणून। आनी आज ते स्टाफ जो आसा अनिकेत कांदोळकर म्हणून ते मंत्र्याच्या स्टाफाक अरेस्ट केला पुलिसांनी। जाल्यार आज ही जी परिस्थिती आमी पळयता की क्लोज मिनिस्टरां आसलेले लोक, मागीर रुलिंग पार्टीचे पॉलिटिशियन्स, कितलेशेच तांचे पदाधिकारी, तांचे युवा मोर्चा, महिला मोर्चाचे सगळे लोक जे गुंतल्या
ही सगळी परिस्थिती पळयतकूच लोकांक गोंयच्या फक्त गोविंदा गोविंदा म्हणपाची परिस्थिती आयल्या, कित्याक फक्त देवाच्या भरोसाचेर सोडपाचें, कित्याक आज परिस्थिती जी सरकाराचें कांयच नियंत्रण ना आनी इन्व्हेस्टिगेशनूय ताजें कितें जातलें हाजी परिस्थिती पयलींच दिसल्या, कित्याक पुलिसांनी पयलींच आमी पळयलां की सगळ्या पॉलिटिशियनांक क्लीन चीट भितर दिवन मोकळी गेल्या चार्जशीट जावचे पयलीं, इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जावचे पयलीं, ताजोय आमी निशेध केल्लो. आनी काल आमी म्हजेची जी पुलिसांची प्रेस कॉन्फरन्स जातकूच आज पळयता जाल्यार मुख्यमंत्री पुलिसांक क्लीन चीट दिता, जाल्यार तूं म्हजी फाट खाजय हांव तुजी फाट खाजयता अशी परिस्थिती आज गोंयांत निर्माण जाल्या. पुलीस सरकाराचे राजकीय नेत्यांक क्लीन चीट दिता, मुख्यमंत्री जो पुलीस डिपार्टमेंटाचो हेड आहा तो पुलिसांक क्लीन चीट दिता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कुडचड्यार आर्थीक फटवणुकीचो धक्कादायक प्रकार उक्ताडार आयला. थळाव्या लोकांनी केल्ल्या आरोपांप्रमाण एका बँक कर्मचाऱ्यान बँकेत खातें आशिल्ल्या ज्येष्ठ नागरिकांक कोट्यांनी रुपयांची टोपी घाले खंय. सद्याक पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास करतात. 30 लाख की एफडी थी जो कि पंजीम से ट्रांसफर के घर आई थी, तो मैंने इसको बोला कि पंजीम दूर पड़ता है मुझे, मैं ठेके में रहती हूँ तो यहाँ से ट्रांसफर करना है, तो बैंक में रिकमेंड किया तो मैंने इधर ले लिया. तो यहाँ पर मैनेजर ने बोला, यहाँ पे जो तन्वी है लड़की, मैनेजर ने उसको डिफ्यूज किया कि ये आपको हेल्प करेगी. तो ऑब्वियसली कोई ना कोई क्लर्क तो करते हैं ना, मैनेजर तो आएगा नहीं करने के लिए. तो उसने बोला कि उसमें सजेस्ट किया 3 लाख के 10 की टीम करा दो, क्योंकि आप ओल्ड पीपल हो तो 3 आपके लिए ब्रेक नहीं रहेगा कभी, मतलब ब्रेकेज करनी है ना पड़ा तो एक दो करा लेना, नहीं तो उसमें पेनल्टी लगती है ना, लॉकिंग पीरियड होता है उसमें भी में. मैंने कहा ठीक है चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया मैंने. उसने मुझे 3 फॉर्म भरा है, 10-10 लाख रुपये अमाउंट का, सर्टिफिकेट का, मेरा केवाईसी तो वहीं से ट्रांसफर हो गया था, मोबाइल नंबर सब कुछ वही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तो बाद में उन्होंने मुझे 2 तो पासबुक दी, तो मैंने कहा अभी तो सर्टिफिकेट मिलता है, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए. कितने नहीं यहाँ इस टीम में जो है ना मिलता है, हम लोग आजकल नया ना बैंक से पासबुक देते हैं, तो मैं फिर भी ठीक है, लेकिन पासबुक की भी उसने 20 लाख की दी, 10 लाख की 2 दिया, 30 का नहीं दिया. तो मैंने कहा 30 का कहते अचानक ही ना हमारा प्रिंटर खराब हो गया है, मैनेजर ने बोला, उसने बोला प्रिंटर खराब हो गया है, तो अभी ना हम आपके घर लेके आएंगे, आपको टेंशन को देखिए, आप इन्वेस्टर लेना, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और हमारी ड्यूटी बनती है आपको हेल्प करना. तो मैं मान गई. उसके बाद वो हमारे घर आई, उसने घर में आके मुझे दे दी, ठीक है वो दे दी, पासबुक दे दी, 3 का मुझे मिल गया. बाद में मुझे 10 लाख की एक और ट्रांसफर करना था ICICI बैंक से, तो मैंने ना उसको ये आई ना बोला, मैंने वो ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दिया और वो चेक दिया मैंने, और वो 15 अक्टूबर को मैंने चेक दिया, 16 को क्लियर भी हो गया, तो कोई पेपर नहीं दिया, लेकिन उसको आज तक कोई पेपर नहीं मिला. मैनेजर से मैंने 10 बार बोला मुझे सर्टिफिकेट चाहिए उसका चाहिए, कोई पासबुक कोई रिकॉर्ड नहीं, मेरे पास सिर्फ डिपॉजिट स्लिप है. अभी अब तक कितना पैसा गायब हुआ है? मेरा तो 40 लाख के हिसाब से है ना, मुझे तो मेरा टोटल सेंट्रल बँका म्हगे पयशे आहलेले आनी दुसऱ्या बँका आहलेले, ते पयशे म्हणा लागले तुका सगळे दुसऱ्या बँकांनी आहाय ते हाडून आपल्यागे बँकांक घाल म्हणा लागले, तुका ज्यूस बेच दिताय म्हणा लागले, आनी तुगे चेड्यान सांगलो म्हणा लागले, ते सगळे देडीगे पयशे आहाय ते सगळे एकू बँकांक घाले अशें. पूण ते चेड्यान सांगले म्हणटकच भुरग्यान सांगले ते पयशे हाडले तेगे बँकांक घातले. 23 lakhs आहलेले, 23 lakhs तेंचे EF मोबायल एफायचे तें सगळे आपल्यागे अकाउंटाचेर ट्रान्सफर केले, आनी ते मागीर कितें तें खबर ना. मागीर हांवें मागीर म्हगे धाकली चेडूं आहा ताका सांगलें, तेणें अशें केलें, तेणें मागीर ताका उलयलें, पूण ते पयशे डॅडीगे पयशे तुगे अकाउंटाचेर कॅश ट्रान्सफर केले अशें म्हणून ताका जाय तें विचारलें, पूण तेणें मागीर आन्सर करूं ना तेणें. आनी मागीर तेणें न्हू म्हाका कितें केलें, सीम कार्ड हाडपा लायलें आनी मुगेलो मोबायल गेलो तेणें, आनी आपणागे वचून रावता म्हणपालें सीम हें करून, पूण मुगे मोबायलान लायलें तेणें, आनी मागीर कांय जायना म्हणपालें, मोबायला गेलें आनी आपणागे वचून जायलें सीम, आनी ते मागीर म्हाका तेणें सीम दिवंकून हाडलें वचून. कोण ते? तन्वी. आनी मागीर म्हाका तें खबरूं ना, आनी मागीर सीम तेका आहा माली गेलोले फाटी ते म्हणपाले सीम मोकोडे आनी कितें अशें. आतां तुमगे जालें कितें? मुगेले सीम तेकोडे आहा. कितें जालां आतां? बँक खंयची आनी तन्वी म्हणटे कोण? बँका ते काम करता खंय सेंट्रल बँकान, आनी मागीर तेणें आतां ते पयशे काडले मुगेले 5,50,000 आहलोले तितून बँकान.
कळंगूटच्या म्हज्या लोकांनी परवानगी दिली जाल्यार आपूण फुडली विधानसभा वेंचणूक मांद्रेंतल्यान लढटलो अशें म्हणीत कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन नव्या राजकीय वादाक तोंड फोडलां. दुसरे वटेन मायकल सांगता आपूण ना जाल्यार दुसरो उमेदवार कोण आसपाक शकता हाचोय सोद सुरू आसा. मांद्र्यात सद्याक भाजपाचो आमदार नाशिल्ल्यान थंय वेगळ्या राजकारणाक वाव आसा. तशेंच साळगांव, शिवोले आनी कळंगूट मतदारसंघात जोडून आशिल्ल्या मांद्रेचेरूय आपलो भर आशिल्ल्याचें मायकल सांगता. It is too early to comment on elections. It is another 2 more years. 2 वर्सां उरलेली आहा. सगळे आमदारांनी काम करचें. आमी चालू आहा आमचें काम. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब काम पेंडींग उरलेलें आहा. ते चालू आहा. तेणें आपलें काम करचें. लोक डिसायड करतलो. पीपल ऑफ मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी वील डिसायड हू वील बी द नेक्स्ट MLA. आमी कितले उलयले, हांव उलयलो, जीत उलयलो, आनी कोण उलयलो म्हणून तशें जायना तें. आमी पळयल्लें आहा की आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं, खंयचीय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं, जेन्ना लोक म्हणटा की आमकां नेव आमदार हाडपाक जाय ते हाडटात. आमी कितले सांगले आनी केले म्हणून तशें जायना. देर इज लॉट ऑफ वॉटर वीच हॅज टू फ्लो इन द रिवर्स ऑफ मांद्रे. ती रिवर येयल्या भितर आरांबोल केरीसून भितर गेल्या. तर खूब आनीक 2 पावस येवपाचे आहा. तेजे उपरांतूच इलेक्शन आहा. Lot of water will flow, lot of tides will come, low tides will go, high tide will come. So people will decide whoever is the best, who will work for the people. जे लोकांचे दुःख आयकतलो, लोकांची कामां करून दितलो, तो आमदार जातलो. सर तुमकां इंडिव्हिज्युअली तुमकां कॉन्टेस्ट करपाक इन्विटेशन हाऊ यू आर रिएक्टिंग फॉर दॅट? ते डिसायड करतले आमचे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक. ते म्हणत मायकल तूं आनीक नाका जाल्यार आमी गेले मागीर मांद्रे. गोंयांत जाती धर्माचें राजकारण पेटपाक लागलां. हाचें ताजें उदाहरण म्हळ्यार पेडणेचे सरपंच पदाचे कफुसांव. पंचायतीचेर लोकशाही मार्गान वेंचून आयिल्ल्या अब्दुल करीम नायकाच्या सरपंच पदाक कांय जाणांनी विरोध केला. ह्या प्रकाराचेर दक्षिणायन अभियानान खर टिका केल्या. कोरगांव पंचायतीचे सरपंच म्हूण वेंचून आयिल्ल्या अब्दुल करीम नाईकाक कांय हिंदू संघटनांनी खर विरोध केला. तशेंच ताच्या सरपंच पदाक तेंको दिल्ल्या बायलांनी आपलो तेंको काडून घेवपाची मागणी तांणी केली. हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन सगळे लोक आसा पण तेव्हाच आमी ह्या भावनेन ते म्हाका भोवंक ना. आणि दुसरे फावट मी जिखलाय ती ही खरी म्हणजे म्हाका माझी पोस्ट पावती आसा. त्या पोस्ट पावतीच्या निमित्तान म्हाका तेजेर जिखून दिल्लो आसा. नाजाल्यार तुम्ही सुद्दां समजा की पहिली फावट मी जिखले म्हणजे खंयच्या तरी चुकान लोकांनी म्हाका मतां घातली. तसं ना. म्हणजे तेंच्यानी म्हाजेर तो विश्वास दाखयलो की कामां करतलो जाल्यार यो फुडें यो दितलो फुडें काहीतरी आमची वाटचाल आणि आमची आपली फुडें काहीतरी घेऊन वयतलो कागद पेपर तर ह्योच घेऊन वयतलो. ह्या निमतान म्हाका जिखून दाखयलो आणि त्यांच्या सगळ्या पोस्ट पावतीक आमी खरो उतरले आणि म्हणून म्हाका दुसरे फावटी म्हाका निवडणूक जिखून दिली तेंच्यांनी. आणि गेल्या फावटी मी सरपंच जाताले पण कारण राखीव असलो तर रिझर्व असली महिला खातीर म्हणून आमकां थंय चान्स पडलो म्हणून डेप्युटी सरपंच माझी फुल स्टॉप लागलो. आज खंय तरी ओपन झालं आणि आज म्हाका चान्स मेळ्ळो आणि म्हाका माझ्या वांगड्यांनी म्हाका सगळ्यांनी सपोर्ट केलो. त्याच्या बद्दल मनाचो परत एकदा आभार म्हणटा. पण अशें करून दिशाभूल लोकांची करपाची न्हय अशें म्हाका दिसता. आणि मेन म्हणजे सांगपाची ही लोकशाही आसा. त्या लोकशाही सगळ्या लोकांक कळपाक जाय की सगळ्यांक तो समान हक्क आसा. सगळ्यांचो रायट सारको आसा. कित्याक लोकांक हें कळना कळपाक जाय न्ही की आमी काय डायरेक्टली वचत आयात जावंक ना न्हू. आमी ते सारखे चालनाची आसा त्या हिशोबान जावन इलेक्शन घडयला. इलेक्शन जिंकलो. इलेक्शना फुडें आमी सगळी कामां केली. त्याच्या वरून ह्यो ह्या पदावर आसा. आणि सगळ्यांक म्हाका दिसता तर जितके आमी भरगांवचे आसून किंवा गोवा आयल्या सगळ्यांक अभिमान दिसपाक जाय की अब्दुल फुडें हाडले आणि अब्दुल फुडें येयला. खंय तेचे खंय तरी विचार तेचे संस्कार तेचे आचार विचार हे बरोबर आसा म्हणून म्हाका सगळ्यांनी उचलून धरला. वस्त कोणूय सरपंच आणि खंयचेय पद भोगना ना. तेका हेच्या फुडें खूप कळवळ आणि खूप आसा. तशेंच आमचो आजो जो म्हणटा फ्रीडम फायटर म्हणटा तो इस्माईल फरीद नायक ह्यो सुद्धा मोठो देशप्रेमी. आम्ही राष्ट्र विरोधी न्हय आम्ही देशप्रेमी. आमच्या हातीन सदीच झेंडा आसा आणि सदीच आम्ही ते घेऊन पडल्या. कित्याक तुम्ही त्या कसाबा बरोबर आमची तुलना करतात? कोण कसाब ह्यो? ह्या प्रकाराचे दक्षिणायन अभियानान खर टिका केल्या. लोकशाही मार्गान वेचून आयिल्ल्या अब्दुल करीम नायकाक टार्गेट करप म्हळ्यार धार्मीक तिडो निर्माण करपाचोच प्रकार आशिल्ल्याचे दक्षिणायन अभियानाचे म्हणणे. कोरगांव इन्सिडेंट जाला. अब्दुल नायक करीम म्हूण सरपंच इलेक्ट जाला. तेका ओपोज करपाक जायते इश्यूज काडले सुभाष वेलिंगकर आनी हेर ग्रुपांनी. वी फील दॅट दीस इज ओन्ली टू ब्रिंग कम्युनल एलिमेंट इन टू द पंचायत एंड लोकल पॉलिटिक्स. वी आर लिव्हिंग in peace. We are a secular state and Abdul Karim Naik
is in Goa since the time of liberation. He says he is living in Goa from the time of Kadambas, that is his ancestors. So if he is entitled to stand for Panchayat election, he is entitled to be the Sarpanch. One. Number two, he has been elected by majority. If he has been elected by majority, these groups which are agitating against him have no business to complain that Abdul Karim Naik is not entitled to be Sarpanch. This is only to bring communal poison into our society, which we condemn. We also condemn that the state police and the state administration is doing nothing about this. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणातल्या मुखेल सूत्रधाराक सोदून काडपा खातीर विरोधकांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां पत्र बरयलां. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या प्रकरणात लक्ष घालून नोकरेचे हायस दाखवून लोकांची लूट करप्यांचेर गोंय सरकाराक कारवाय करपाची सुचोवणी दिवपाची मागणी तांणी पत्रांतल्यान केल्या. सरकार तरणाट्यांच्या फुडाराकडेन खेळ करता असो आरोपूय तांणी केला. Prime Minister, it is our duty, I think, through several political parties tried to various mediums. I think the Aam Aadmi Party went to the governor, we complained to several other authorities, we requested the chief minister, but there is no action. So definitely we are going to write to the Prime Minister. It is his duty bound to inquire that Solna te Sodhya in this sea of corruption, Doirat Pare, Pedi, Lepo, सार्दीन ताल्ले बिल्ले आनी धाकले जाणां दोले हे पड सोण आगोडे आनी मोडसो इसवण हे सगळे फ्री भोंवताय. हे मेन कारणीभूत हे सुजोनुसार मोठ जाले मेन करप्शन हाय. हे मुद्दो हो पीपल आर बींग मेड एज अ स्केप गोट्स. दिस इज एन एस्केप रूट ऑर एन एक्झिट पॉलिसी फॉर दी अदर. हे मेन हायलायट जावपाक जाय. द रियल कल्प्रिट शूड बी शोन दॅट बिकॉज दिस इज इनजस्टीस टू द यूथ and the future generations of Goa. आणि आज आम्ही हे जे आता कॅश फॉर जॉब जाता ताजेर तुम्ही ताका ओपिनियन विचारा मरे. काणकोणे खूप जाणांक तोप्यो पडल्या, खूप जाणांक काणकोणे तोप्यो पडले. ताजो इन्वॉल्वमेंट ना असा म्हणना हांव, पूण आनी लोकांचो इन्वॉल्वमेंट आहा जांकां अरेस्ट केल्ल्या. सो हाजें कितें जाता, ताजे वर्करांक जेन्ना जॉब पयशे घेतल्या जाल्यार आनी उरलें कितें. सो आनी उलयता कितें आमी. आनी आज तुका सांगता ओपोजिशन जर हें काडना पब्लीक आनी भायर येतले. ह्या पंप म्हणटा ते जालें तेन्ना पळय तूं. पयलीं लोकांनी ट्राय केलें ओपोजिशना मेळ्ळें जालें ना. पब्लीक ओनली चोन स्टार्टेड कमिंग आउट एंड देन मोर थिंग्स वील कम आउट. थिंग्स वील कम आउट इन सच अ वे दॅट दे विल नॉट बी एबल टू बी हिडन. आनी लेटस्ट सरकारान नवे डायवर्शनां हाडल्या. हे आयले जाल्यार ते करतात. म्हणजे गोंयचे सायबाचेर हाडले आनी कितें हाडले. ह्यो सगळ्यो टॅक्निक्यो कांय चलच्यो ना. तुम्ही गोंयचे तरणाटे पिळगेचो फुडार काबार केला. ही परिस्थिती आहा. सुदीन ढवळीकारान बरें सांगला लग्नाक वचून वचपाक आमकां लज दिसता मंत्र्यांक. ते सगळे चोर म्हणटात सारकें सांगला ताणें. आनी म्हाका दिसता हें खरें ही खरी परिस्थिती जाल्या की रुलींग पार्टीचो लोकप्रतिनिधी जर जालो जाल्यार लोक ताका जॉब विकपी एजंट म्हणून ताका धरतात. पणजेच्या गेरा इमारतीत बेकायदेशीररित्या सुरू आशिल्ले दुकान महानगरपालिकेन सील केले. ॲपल कंपनीच्या नावान बेकायदेशीररित्या मोबायल दुरुस्त करपाचे काम ह्या दुकानात चलताले खंय. ॲपल कंपनीच्या अधिकृत वेवसायिकान हे विशीं कागाळ केले उपरांत महानगरपालिकेन ही कारवाय केली अशी माहिती गोवा कॅनचे रोलंड मार्टीन हांणी दिली. म्हापसा, कळंगूट, मडगांव आणि पणजे शारांनी अशा तरेची बेकायदेशीर दुकानां आसात. देखून गोवा कॅन हे विशीं जागृताय मोहीम सुरू करतले अशें मार्टीन हांणी सांगलें. CCP has sealed one shop here in Panjim city, which was masquerading as a official authorized center for repairing Apple products. Now, why this decision of CCP is important? See, today there are many cases all over Goa which Goa Can has come to know, and even in this case we were monitoring for a long time now. The trade licenses of these shops which are supposed to be given by panchayat and municipality. Now what the modus operandi is that a person establishes a business, puts a board, then puts the logo of the company and start canvassing the business. So the consumers never go to find out
whether this shop has got first of all a trade license, dealers also. More and more fake items are coming in the state of Goa, and it is also getting into the area of services. So what is happening, when I see the logo of a particular company, I go there and expect that I will get service of that company. Now whether that company is authorized that person to operate or not, whether that shop is having the genuine spare parts or not, this becomes the question. And from Goa, that government should take cognizance of these episodes that are happening in different parts of Goa. We have already identified cases in Madgaon, which is the commercial capital of Goa, of shops which are not having trade licenses, but they are offering all sorts of services, like I will repair your washing machine, I will repair your sound system, etc., etc. And the person gets fed up. So today we want to also announce that we are going to run a 60-day campaign whole of December and January, where our volunteers will start visiting these places. We have got definite information, but we will visit, we will highlight these places, and we want the government to act. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.